1000 कोटींचे स्कॅम असे मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयातली सुत्रां उलोवन दाखयतात. 1000 कोटी मेरेन तांकां अदमास आसा. आणि 128 तुमकां 1000 कोटी दिसता काय ताज्याकय व्हडले स्कॅम दिसता? चड आसता, कारण बार्देस आणि तिसवाडी हांगा जो जमनीचो प्रायस आहा हो म्हाका जनरल म्हजे कडेन जी एव्हरेज आसा बार्देस आनी तिसवाडीतली, ही जी बार्देजाक किंवा तिसवाडी तुगेले जर प्रायम प्रॉपर्टी असली ती ऑलमोस्ट 40 ते 50,000 पर स्क्वेअर मीटर, आणि जर इंटिरियर असली जाल्यार ती ऑलमोस्ट 20 ते 30,000 पर स्क्वेअर मीटर अशी जेन्ना रेट्स असतात. आणि हातूंतली सगळ्यात चड प्रकरणां जेन्ना ह्या 2 तालुक्यांतल्यान येतात, ह्या 2 तालुक्यांतल्यान कित्याक? बिफोर आय गो टू किशोर, ह्या 2 तालुक्यान म्हाजो एक हे आसा की आमचे काय हिस्ट्री सिटर जे आहात गोंयांतले ते ह्या 2 तालुक्यांत चड आसा. ते साश्टीन किंवा बाकीच्या राज्यांनी वेचून मेळचे ना तालुक्यांनी, ते बारीक बारीक मागयताय, ते लुके म्हणटाचे. पूण हे जे मेन हिस्ट्री सिटर ते गोंयांत आसात ते बार्देस आणि साश्टीन रावतात, तिसवाडीन रावतात. आणि ह्या हिस्ट्री सिटरांक धरून ही सगळी स्कॅमां जाल्ली आसा. म्हणजे आमी हेजे बातमी जेन्ना करता तेन्ना काय लोक फोन करून सांगता की हे मॅटर सिरियस आसा, तुम्ही बेश्टेच हे करू नका. इतक्या पासून हे मॅटर सिरियस आसा आणि हे सगळ्यांक खबर आसा. वारंवार हेजे विधानसभेत प्रश्न सुद्धा आयिल्ले, हे खंय मेरेन लिंक पावता हे खबर आशिल्ले कांय जाणां, म्हणून हाचेर इन्क्वायरी जायनाशिल्ली. हो म्हाजो स्पश्ट आरोप आसा. आतां मेरेन जी इन्क्वायरी जायनाशिल्ली ते हिस्ट्री सिटर जे पॉलिटिशनाक धरून आशिल्ले लिंक, हे जे माफिया लिंक आशिल्ले हेंचे, हाच्या खातीर आज मेरेन इन्क्वायरी जायनाशिल्ली. पूण ही आतां सुरू जाल्या. तूं म्हणटा की हातूंत भितर फक्त स्कॅम करपीच इन्वॉल्व नात जाल्यार राजकारणी इन्वॉल्व आसा. तेंचे ब्लेसिंग आसा. ब्लेसिंगे शिवाय हें काम जावं ना. किशोर, 100% ब्लेसिंग आसा. आणि त्याचें उदाहरण तुका सांगता हांव. आमी ज्या इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन, त्या इलेक्शनाच्या प्रत्येक कॅन्डिडेटाचे एफिडेविट जर आमी घेवन बसत न्हू जाल्यार तातूंतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी मुखार येवं शकतात. आमी ते एफिडेविटां फक्त कित्याक ह्याचे उत्पन्न इतलें, ताचें उत्पन्न इतलें, इतलेंच करून ते आमी एफिडेविटा कडेन पळयतात. पूण तेंचे जर तूं प्रॉपर्टीची लिस्ट काडशीत, आतां तुका एक एक्झाम्पल दिता. मोरजी फाटीं ते हिल कटिंगाचो विशय जालो, विश्वजीत राणेन ट्वीट केलें, आपूण एक्शन घेता म्हणून सांगलो, तेचेर एक्शन जावं ना. पूण त्या डिलान जी वादग्रस्त प्रॉपर्टीन त्या रस्त्याचें काम चलतालें, त्या डिलान विनोद पालयेकर आणि आम आदमी पार्टीचो पर्वरीचो कॅन्डिडेट रितेश चोडणकर हे दोगूय जाण पार्टनर. म्हणजे हे सगळे पॉलिटिशियन जे वेगवेगळ्या पक्षाच्या तिकिटीचेर इलेक्शन लढयतात, त्यांचे बिझनस जर रिलेशन्स तूं पळयशीत जाल्यार सगळे ह्या प्रॉपर्टी डिलिंगान एकठांय आसात. दुसरी गजाल आनी एक म्हत्वाची तुका सांगता, फॉर्ज डॉक्युमेंट करून एक तिरायत मनशान प्रॉपर्टीचे डिलिंग केला हो तर आसाच. पूण आय हॅव, माझ्याकडे अशी प्रकरणां आसात ज्या जाग्यार सरकारानूच, सरकारच्या अधिकाऱ्यांनीच फॉर्ज करून सरकारची जमीन तिसऱ्याक दिल्लेली आहा. म्हणजे जी जमीन सरकारची आसा ती फॉर्ज केली आणि ती तिसऱ्याक विकली. तुका एक्झाम्पल सांगता, मांद्र्या कोण क्रिमिनल्स न्ही, क्रिमिनल्स न्हू, हे सरकारचे अधिकारीच इन कनायवन्स विथ मिनिस्टर्स अँड ब्युरोक्रेसी. सीएमान त्याच खातीर हांवें ते दीस एक ट्वीट केल्लो की एकीकडे आमचो टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे ओडीपी सस्पेंड करता, दुसरीकडे सीएम फॉर्ज लँड डिलिंगा संदर्भात SIT both have taken a major risk to their life. It is not 1000, you cannot count this, I am telling you. Each and every landhold has an 100% misdeeds. कितें ना कितें तरी भानगडी आहा. क्लीन लँड डील म्हणटा ती गोंयांत जावंच शकना, कारण गोंयचे लँड जे इश्यूज आसात पळय, जमनीचे वाद आसात, लिगॅलिटीचे वाद आसात जमनीचे, ते इतले किचकट आसात की खंयचीच जमीन तूं साफपणान विकू शकना. एक बरो मुद्दो काडलो की गोंयांतले आमी इतले आहेत ते मागीर जिखिल्ले आमदार आसूं किंवा उमेदवार आसूं, त्या सगळ्यांचो खंय जाल्यार खंय जमनीच्या वेव्हारा कडेन किंवा जमनीच्या उद्देगा कडेन किंवा रियल इस्टेटी कडेन किंवा कन्स्ट्रक्शना भितर कसो नाल्यार कसो तरी हात आसा. 80 to 90% राजकारणी हे जमीन व्यवहाराची